good evening and welcome back to my channel. So friends, आज 24 December, okay, आणि आता टाइम झाला 9:30 इवनिंग टाइम, ओके. सो फ्रेंड्स, हांव आतां वयर येयला रेडी जावपाक, ओके. आमी आतां रातीक मिसाक वचपाची, दॅट इज मिडनायट मास, ओके. आमी मिसाक आल्दोना वचपाची, म्हापसा वचना हिंगासर आमी मिसाक. सो आमी 10:30 म्हटल्यार आमी भायर सरतलीं हिंगासर सान म्हज्या घरा कडेन वचपाक, कित्याक म्हजी भयण आनी काजन येवपाचें आमच्या बारी मिसाक, सो ताका लागून. आनी मीस म्हणटा 12 बट 11:30 मागण्याची रीत आहा न्हू, सो ताका लागून आमी बाय 11:20 बी म्हळ्यार भायर सरतलीं घरा कडच्यान इगोर्जेन वचपाक, ओके. सो ताका लागून आमी 10:30 भायर सरता, बिकॉज म्हापसा टू आल्दोना वचपाक 20 मिनट्स बी लागतात, सो ताका लागून आमी मातशी बेगीनूच भायर सरता हिंगासर सान, ओके. सो मेकअप हो कांय करचें ना चड हेवी, हो बेश्टो सिंपलसो मेकअप करतलें आनी पळोवया, ओके. सो आतां फटाफट हांव रेडी जाता आनी तुमकां मागीर मेळटा वान्स हांव सगलो लायक. आनी सो आतां फटाफट रेडी जाता आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा वान्स हांव फूल ड्रेसअप जाल्या उपरांत म्हजो फूल लूक तुमकां दाखयता, ओके. म्हजो बाबाचो आनी आंतोनीचो. फटाफट हांव रेडी जाता आनी तुमकां मागीर मेळटा. सो फ्रेंड्स, हांव न्हू रेडी जालें, ओके. सिंपलसो मेकअप केला आनी हो म्हजो आयचो आउटफीट, न्यू ड्रेस म्हजो शिंवून घेतला हांवें, ओके. सो कशें दिसता कितें पळय तें म्हाका कमेंट करून सांगा. तुमकां म्हजो फूल लूक दाखयता, ओके. थोडेशे फोटोज नाजाल्यार क्लीप बी काडटात पळयता, ओके. आनी हांव 10:30 वचपाक आसलें न्हू, म्हाका हिंगासर जाली 11:45, ओके. सो थोडेशे शूट करता आनी ताज्या उपरांत आमी भायर सरता वचपाक मिसाक. सो हांव तुमकां डायरेक्टली आतां सो हांव तुमकां मिस जाल्या उपरांत मेळटा, ओके. सो आतां हांव भायर सरता, कित्याक ना तर आमकां मिसाक मागीर लेट जातली, सो ताका लागून, ओके. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Hello friends, good morning and Merry Christmas to everyone. So yes, morning जाले आता अराउंड 11:30, ओके. आनी हांव आतां जस्ट उठला, एक जातले हाफ एन आवर मायज, ओके. आनी बाबा अजून न्हिदलेलो आसा हिंगा, ओके. ताका उठोवन मागीर राती आमी येयल्या अराउंड 4 o'clock घरा कडेन. घरा कडेन येता, फ्रेशन अप बी जाता म्हटल्यार आमकां जाली अराउंड 5 o'clock, ओके. सो ताका लागून आमी लेट न्हिदोंक गेले आनी मातशें आयज लेट उठल्या, कित्याक घरा कडेन मीस जाल्या उपरांत मागीर इगोर्जेन रावल्ली आमी. कॅरल सिंगींग आहलें, हावजी आहली ती मातशी थिंगा पयली, मागीर हावजी घेवली बी थिंगासर आनी ताच्या उपरांत मागीर घरा कडेन येयली. मागीर भयणीन चाव आनी क्रॉकेट केल्ले, सो चाव बी पियेली. ताजे पयलीं थोडो टायम आमी इगोर्जेन स्पेंड केलो आनी ताचे उपरांत मागीर घरा कडेन स्पेंड केलो, चाव बी पियेली आनी ताचे उपरांत मागीर म्हापसा येयले, ओके. एवरी इयर हें जाता आमचें, रातचे लेट येतात आनी मागीर सकाळचें उठपाक मागीर लेट जाता, ओके. सो
आणि हो म्हजो आईचो क्रिसमसाचो न्यू ड्रेस हो म्हजो काजनान शिवला. फर्स्ट टायम शिवलो ताणें, पूण बरो शिवला, फिट्टींग सारको एका तितून. ओके, तुमकां फूल लूक हांव म्हजो दाखयता ड्रेसाचो. आनी आतां वयता हांव म्हजो ब्रेकफास्ट करता. ताच्या उपरांत रांदपाक लागता. डॅडी बाजारान गेल्लो आहा. हांवें ताका बीफ हाडून धाडलेलें, काल हाडूंकूच ना, म्हाका फुडासूय ना हाडपाक. सो बीफ हाडपाक गेला. सो डॅडी येयल्या उपरांत मागीर म्हाका प्रिपेरेशनाक लागूंक जाय. पुलाव करतलें, ना जाल्यार फ्रायड रायस आनी चिकन आनी बीफ रोस्ट करता आनी चिकन फ्राय आनी ग्रेवी करता. पळयता कशें कितें जाता पळय तें. ओके, सो शूट करूंक मेळलेलें शूट करता तुमचे थोडे थोडे मदें मदें रांदतना आनी शेअर करता. ओके, सो आतां वयता सकयल, ब्रेकफास्ट करता फटाफट आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा. आनी हो म्हजो आयचो क्रिसमसाचो ड्रेस जो म्हज्या काजनान म्हाका शिवून दिला पळय तो. बरो शिवला हाणें, सामको फिट्टींग. फर्स्ट टायम शिवला हाणें म्हजो ड्रेस, बट बरो शिवला. बाबा से हाय ना, आज मुडार ना तो ना रे, हाय कोण ना तू. हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, आता इवनिंग 7 o'clock जाल्या. ओके, आनी हांव आयच्या दिसाचो क्रिसमस डेयाचो ब्लॉग आतां कंटिन्यू करता. ओके, मागीर हांवें रांदलें बीन कांय शूट बी कांय करूंकच ना, अशें रेस्ट घेयलें. आनी आतां आमी रेडी जाल्या. ओके, हो क्रिसमसाचो आउटफीट घातला, ड्रेस. ओके, ऑनलायन गेल्लो मिशोचेर. ओके, बरो आहा, ग्रीन कलर प्रिंट, सगळो क्रिसमसाचो प्रिंट आहा तेजेर. सो आतां आमी रेडी जाल्या आनी हांवें बरें कॅपूय घातलो, क्रिसमस कॅप. हे म्हणटा हांवें बेलगामसान हाडलेलें, हांवें बेलगाम गेल्लें शॉपिंगेक पळय तेन्ना. ओके, आनी आतां हांवें बाबाक न्हेसयल्लो सेंटा क्लॉज. तो मागीर काड 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 म्हणूंक लागलो. सो ताजे हांगाचें काडलें, जाल्यार ताजे थोडे म्हाका क्लिप्स घालपाक मेळपाचे. फोटोज काडल्यात, बट हे क्लिप्स कांय काडून दिवंक ना ताणें. ओके, तो थिंगा बसलो, थिंगा स्टेप्साचेर बसलेलो आहा तो. सो आतां आमी रेडी जाल्या आनी भायर सरता. वचपाक आल्दो ना म्हज्या घरा कडेन. ओके, आयज थिंगा धाकटीशी पार्टी दवरल्या भयणीन. सो फॅमिली गेट टुगेदर कशें. सो ताका लागून आमी म्हज्या घरा कडेन वयतात. ओके, आनी आमचे लायट्स आनी क्रिसमस ट्री बरी दिसता न्हू. ओके, सो येस, आंतोनियो गेला गाडी हाडपाक. सो वान्स येयल्या उपरांत म्हाका कॉल करतलो वयर येयल्या उपरांत. सो ताच्या उपरांत आमी भायर सरतलीं. ओके, आनी म्हजे नेल्स हांवें केल्ल्यो पळय त्यो. ओके, सो येस, आयचो दीस बरो गेलो. सकाळीं सावन बरे भाशेन गेलो सामको. सो आतां पळोवया उरलेलो दीस कसो वयता. दॅट इज उरलेली सांज कशी वयता ती पळोवया क्रिसमसाची. सो येस, आतां भायर सरता वचपाक आनी हांव तुमकां घरा कडेन पावल्या उपरांत मेळटा.
फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. सो फ्रेंड्स, आयज नेक्स्ट डे, ओके, दॅट इज 26 डिसेंबर. आणि राती आमी घरा कडेन गेल्ली बिकॉज फॅमिली गेट टुगेदर दवरलेले. सो थिंगासर गेली, बरें एन्जॉय केले, फ्रेंड्स येयल्ली थोडीशी आणि आमची फॅमिली. ओके, सो तुमी स्टार्टींग हांवें थोडे थोडे क्लिप्स घायल्यात ते तुमी पळयले आसतले न्हू. बरे भाशेन भयणीन म्हाजे ऑर्गनायज केल्ले, बॅकड्रॉप बी सगळे म्हज्या भयणीन केले, दॅट इज हायसीन. ते फुलां बी कोत्ता न्हू, सो तेणें सगळे बोव बी ते ताणेंच केल्ले हातान आपणाच्या. आनी बरे भाशेन ताणें टेबल सेट केलें आनी बरे भाशेन ताणें सगळो तो सेटअप केल्लो. ओके, आनी रांदपाचें म्हण तूं भयणीन केल्लें, व्हडले भयणीन आनी म्हजे 5th भयणीन. ओके, सो सगळे बरे भाशेन जालें. आनी आमचे काजनूय येयल्ले, दॅट इज म्हाजे मामाचें चेडूं. ओके, सो तेणें बी जायते हेल्प केले भयणीक. आनी बरें दिसलें, लायक फॅमिली कडेन एक टायम स्पेंड करपाक आनी फ्रेंड्सां कडेन बी. ओके, सो येस, हे भाशेन आमचो हे वर्सा आमी क्रिसमस सेलेब्रेट केला. धाकटेशें सेलेब्रेशन म्हटल्यार बरे भाशेन फॅमिली बारी आमी आमचो ह्या फावटी क्रिसमस आमचो सेलेब्रेट केला. ओके, आनी म्हाका तुमी सांगा आमचे बॅकड्रॉप कहो आहलो, मागीर भयणीन ते टेबल सेटअप बी केल्लो तो कहो आहलो, तुमकां कहो दिसलो बीन पळय तो म्हाका कमेंट करून सांगा. ओके, आनी काल मागीर म्हाका ब्लॉग एंडींग घेवपाक बी मेळोंक ना बिकॉज आमकां घराक पावता म्हटल्यार जाली 2. ओके, सो ताच्या उपरांत आनी हांव कितें ब्लॉगचे कोत्तेले आहले, सो ताका लागून हांवें म्हटलें की हांव नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुमकां सांगतलें आनी ब्लॉगाचो एंडींगूय घेतलें म्हूण. ओके, सो तुमचो क्रिसमस कहो गेलो म्हाका कमेंट करून सांगा. ओके, आमचो तरी बरो गेलो. हे फावटीचो क्रिसमस समथींग डिफरंट केल्लें आमी. एवरी इयर कितें करता, लायक आपणाच्या घरा कडेन आमी सेलेब्रेट, म्हणजे हांव हिंगा आसा म्हज्या घोवाच्या घरा आनी ती आपणाच्या घरा कडेन सेलेब्रेट करताली. मागीर इवनिंग टायम म्हणटा हांव वयतालें तेंचेशीन विजीट करपाक, बट पार्टी करताली आमी, इट्स नॉट दॅट करनाहली, करताली, बट हे भाशेन लायक ह्या फावटी केला पळय तशें करनाहली. सो दीस टायम आमी समथींग डिफरंट खंय ट्राय करुया म्हणून चिंतलेलें. सो येस, बरे भाशेन जालें सगलें. ओके, आनी येस, म्हजो सिक्रेट सांगता, हांवें हेजे पयलीं क्लिप घातलेलो नाका, घालूंक ना जाल्यार हेजे उपरांत घालता हांव. ओके, म्हजो गिफ्ट कितें मेळला पळय तो सिक्रेट सांगता. आमी थिंगासरूच ओपन केले, लायक सगळीं आमी टेबलार बसून आसली न्हू, सो सगल्यांनी आपणाचें गिफ्ट त्याच टायमार सगल्यांच्या फुडल्यान आमी आमचें गिफ्ट ओपन केलें. ओके, इट वॉज लायक अ डिफरंट फिलींग म्हणपाचें ह्या वर्सा, कित्याक आमी आमचें गिफ्ट, आमचें सिक्रेट सांताचें कोण आमकां मेळ्ळी ताच्या फुडल्यानूच आमी ओपन केलें. बट आमकां खबर ना आमकां कोण मेळ्ळो, म्हणजे म्हजें नांव कोणाक मेळ्ळें कितें तें आमकां खबर ना बिकॉज इट इज सिक्रेट. बट ऑल्दो इट इज अ सिक्रेट, बट स्टील आमी तांच्या फुडल्यान ओपन केलें. तांकांय बरें दिसलें आसलें जेन्ना आमकां जे गिफ्ट तांच्यांनी आमकां दिल्यात पळय ते आमकां लायक जाल्यात पळय तेन्ना. ओके, सो अदरवायज आमी युजली कितें करताली, आपणाचो गिफ्ट व्हरताली आनी घरा कडेन फोडटाली. ओके, आनी घरा कडेन पळयताली कितें मेळलां, कितें दिलां बीन पळय तें. दिसी आमी कितें केलें, जितली आमी क्रायस्ट चायल्डाक नांवां घातलेलीं आहली पळय तितल्याकूय आमी डिनराक इनवायट केलें. आनी एकेशनूच सगळे लायक सगल्यांनी सगल्याच्या फुडल्यान कितें गिफ्ट मेळ्ळें तें आमी ओपन केलें. ओके, सो येस, हे भाशेन आमी आमचो क्रिसमस आमचो सेलेब्रेट केलो. आनी हेचेरूच हांव व्लॉग एंड करता म्हजो. इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, आनी म्हज्या चॅनलाक अजून कोणें सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज डू सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. ओके, सो हांव तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन टेक केअर, बाय.